सुंदर सौम्या तुझे मंदिर, ह्या सुंदर मंदिरात आयल्या मागो तुझे समोर भेटोंक तुका बलिदान, जमल्या वेका मनान तुका तानेल्या तुका भुकेल्या पोस तुझ्या रक्ता मासान. भोव सुंदर सौम्या तुझे मंदिर, ह्या सुंदर मंदिरान आयल्या मागो तुझे समोर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. ख्रिस्त दैवमुगाच्या भयणीनो आणि भावानो, आज काम साहेबीच्या फेस्ताचो नोवेनाचो 8वो दीस. तिच्या स्तुती गायना विशयांत आमी आज नियाळ करता. तशेंच रयतां खातीर आमी ह्या बलिदाना वेळार प्रत्येक जण मागता. आमी भेटूचे हे मीस सरेस्परा देवा माणच्या खातीर आमची पातकां आमी गलतपणी वळखून घेवया. हांव पातकी आनी तुमकां भावा भयणीनो उजक नांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडांत विसारून वायट धरून सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. होमुचो अपराध बोव्हड अपराध ह्या पासून घेवन सदां संकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कर. प्रार्थया. काकुळदारा देवा, आमी भोव आसक्त भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या आवयचो उडास करता आसतना तिच्या विनवणेन आमच्या आसकतकायेक आमकां बोळ दी म्हूण आमी तुजे लागीं घालतपणी मागता. आनी आमच्या खोट्यापणांतले आमकां सुटय तुजे लागीं आमी विश्वासून मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. इस्रायल आपलें सगळें दंदिरवें घेतलें आनी बेर्शेयाबाक गेलो. थंय ताणें आपल्या बापाय इजाकाच्या देवाक बली भेटयली. रातीच्या एका दर्शनांत देव ताचे लागीं उलोवन म्हणालो, जाकोबा जाकोबा. ताणें जाप दिली, हांव हांगा आसां.
देव म्हणालो, हांव देव, तुज्या बापायचो देव. इजिप्ताक वचूंक बी येनाका, कित्याक हांव तुजी संतत वडयेक पर्जा करतलो. हांवें तुजे सवें इजिप्ताक येतलो आनी झुजैन तुजे दोळे धांपले उपरांत हांवच तुका ह्या देशाक फाटीं हाडटलो. जाकूब बेरशेबातावन भायर सरलो. फाराव्यान दडिल्ल्या गाडयांचेर इस्रायलांच्या पुतांनी आपल्या बापायक जाकोबाक आपल्या भुरग्यांक आनी बायलांक बसयलीं. कानान देशांत जमा केल्लीं सरू जानवरां आनी सगळें धनदिरवें तांणी आपणा सवें घेतलें. आनी जाकोब आनी ताचें सगळें कुटुंब इजिप्ताक गेलें. आपल्या पुतांक आनी नातरांक, आपल्या धुवांक आनी नातरांक, आपले सगळे संततीक आपणा सवें इजिप्ताक तो व्हरून गेलो. झुजैन गोशानाक येवन तांकां मेळोवंक जाय म्हूण सांगचे खातीर इस्रायेलान जुदाक मुखार धाडलो. ते गोशानाक येवन पावले. झुजै आपल्या रथाचेर बसून आपल्या बापायक मेळोवंक गोशानाक गेलो. ताका देखतस ताणें पटलून धरलो आनी जायतो वेळ तो रडलो. जाकोबान झुजैक म्हळें, आतां हांवें मरयेत, कित्याक झुजै जिवंत आसा म्हूण म्हज्या दोळ्यांनी हांवें पळयलें. देवाचें उतार हें. देवाची वडणूक. नितीवंताची सडवण देवाच्या हातांत आसा. नितीवंताची सडवण देवाच्या हातांत आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेन राव आनी बरें आदार. तेदना देशांत रावून शांतीन तूं जियेतलोय. सर्वेस्परा सवें आसूं सगळो तुजो संतोश. तेदना तोच तुज्या काळजाचे आत्रेक बागयतलो. श्लोक. नितीवंताची सडवण देवाच्या हातांत आसा. बऱ्या मनशाच्या जिवनाचो सर्वेस्पराक हुस्को आसा आनी गांव तांचो शाश्वीत दायज जावंक पावतलो. कश्ट अनवरांच्या वेळार तीं घाबरची नात. दुकाळाच्या दिसांनी पर्यंत खावंक जेवंक तांकां उणें आसचें ना. श्लोक. नितीवंतांची सडवण देवाच्या हातांत आसा. वायटाक पाट कर आनी बरें आदार. तेदवा देशांत शाश्वीत निवास तुका मेळटलो. कित्याक न्यायनितीचें तें सर्वेस्पराक मानता आनी आपल्या भक्तांक तो केदींच सांडचो ना. श्लोक. नितीवंताची सडवण देवाच्या हातांत आसा. नितीवंतांची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. गरजा आकांताच्या वेळा तस ताचें भद्रस्थान जावन आसा. वय तस तसल्यांक आदार दिवन सोडयता. आपणाचो आसरो सोदलो देखून दुस्मनाच्या हातांतली तांकां वाटयता. श्लोक. नितीवंताची सडवण देवाच्या हातांत आसा. उद्गार. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सताचो आत्मो आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनांत हाडटलो. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तोळ मरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मा देव म्हज्या तारोका थंय संतोश पडटा. कित्याक आपले किरकोळ चरण दासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां संतती म्हाका सदैव म्हूण फासारतल्यो. कित्याक सक्तिवंतान
ताचे पासत विचित्र कामां केल्यांत भाग्योवन जावं ताचें नांव. आपणाक भियेतेल्यांचेर दाखयता तो काकूळतो, संततावन संतत पर्यान आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयलां आनी आपल्या काळजांत वोटपण चिंतल्यांक गरव्यांक ताणें दुस्पडायल्यांत. पदवेदारांक उंचना तावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळ्यांक उंचो भरल्यात. बुकयल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिला आनी इस्रायलाक आनी साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयल्ली दया अब्राहमाक आनी ताच्या संततीक सदां काल. देवाचें उतर वखरी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, आज नोवेनाच्या 8व्या दिसा मोरयेचें स्तुती गायना विशयांत आमी नियाळ करता. बुडवे गाब्रियेलान मोरयेक तिचे मावशे भयण आपणाच्या उता प्रायर गर्भेस्त आसा म्हूण सांगलेल्यांच ती आपणाच्या मावशे भयणे विशीं चिंता. मोरी जाल्यार गर्भेस्त जावन आसली आनी मावशे भयण एलिझाबेथ गुरवार जावन आसली. त्या दाळा तांच्या दसरे प्रमाणे आनी आतां जाल्यार आमच्या संप्रदाया प्रमाणे एकली स्त्री त्या स्थितीर आसतना ताका सहाय करून ताचे लागशिल्ली बायल मनशां वेता, म्हणजे जावं भयण जावं संबंदीची वेतात. त्याच प्रमाणे मोरी आपणाच्या मावशे भयणीक सहाय करूंक नजरेतावन जुदेन प्रांतांत आसलेल्या एलिझाबेथाच्या घरा वेता. सुमार 150 किलोमीटर 90 मायल्स जर्नी. ती सादी जर्नी न्हय, ती गुड्या आनी चलोवन वचूंक जाय आहलें. तिचें घर जाल्यार एका गुड्यार आसा, आमकां सोडूंक कस जाता. आंदू आमकां मेळचें लिसांव कितें हें म्हणून पयल्या सुवातेर इतल्याचेर मोरी सर्वेस्पराची आवय, ती गर्भेस्त सोमियाची आवय बोडव्यान तिका सांगलां. ती व्हडली स्त्रियां पैकी उत्तीम ती. आनी तिची मावशे भयण तिच्या पुताच्या सेवकाची आवय, ती गुरवार. अशें आसतना कोणें कोणा थंय वचा जाय, कोणें कोणाक सहाय करी जाय, अशें एक चिंताप मनशाचें. पूण मोरयेचें चिंताप दुसऱ्यांच. म्हज्या मावशे भयणीक सहाय जाय, हांव थंय वेताली, तिका सहाय करतली अशें चिंतून 90 मायल्स 150 किलोमिटराचें पयन करून ती वेता. त्या दाळा पयन करतना बस जावं कार जावं दुसरें कांयच ना, गाडवाचेर या कॅरावानाचेर वचा जाय आसलें. पूण ती वेता, वाट कठीण. हें एक दृश्य आमच्या मतीन दवरया. पयस पुस्तकान आमकां दिलां. आनी एक दृश्य आमच्या मतीन दवरया, आतांची साल कितें गी म्हणून. आमी कशें दुसऱ्यांची गरज पळयता गी म्हणून सट्टाव जावन दुसऱ्यांची गरज आमच्या मती वचना. म्हज्या मोगाच्या मनशाचें, म्हज्या इश्टांचें, तितल्या शिवाय सबार पोटी दुसऱ्यांचे गामान आमकां पडून वचना ना. ताचे विशीं आमी चिंता, पळयनातल्या बरें करता, वांगटी दिश्ट घालून सलतेच रावता. हें सगळ्यांनी घडटा. कोणाक गरज आसा पळय थंय आमी पावना, कोणाक गरज ना पळय ताची इश्टागत आसा थंय आमी वेता. हांगा आसा एक देख आमच्या मोरयेची मायेची. ती गर्भेस्त जावन आसली जाल्यार कित्याक तिची मावशी भयण एलिझाबेथ गुरवार जावन आसली. 150 मैलां 150 किलोमिटराचें पयन करून
तिचे थंय वेता आनी 3 म्हयने थंय रावून तिची साखरी करता. मोरी सदैव जावन आसा, देवाची आवय जावन आसा, पूण एक दुसऱ्या सहाय करून तिची साखर जाता. ती जावन आसा तिची व्हडवी गाय. कोणाक गरज आसा पळय थंय पावचे शिवाय, कोणाक थंय खुशी म्हाका खुशी जाता पळय थंय मात्र आमी लेप काडचो न्हय. ही जावन आसा, हें जावन आसा पयलें लिसांव. मोरी थंय वेता आनी एलिझाबेथाक पळयलेंच तिच्या कुसवांत आसलें बाळशें जुवांव उडकी मारता म्हणटा पवित्र पुस्तक. आनी पवित्र आत्म्यान एलिझाबेथ तिका नमन करता, कित्याक सर्वेस्परान तुवें तुका उगडापें केलें, तूं पातयेली, सदैव जावं तुजें नांव. सर्वेस्परान उगडापें केल्लें तूं पातयेली, सदैव जावं तुजें नांव. अर्थ पळया, सर्वेस्परान कितें तुका सांगलां तें तूं पातयेली, निजा की तूं व्हड जावन आसाय, कित्याक तूं पातयेली. सर्वेस्वर मोरयेक मात सांगता गी, तुका आनी म्हाकाय सांगना गी, मेटांनी सांगना गी. असलो मनीस गरजेवंत, असल्या मनशाक सहाय जाय, अशें हांवें सलाह जाय म्हूण सर्वेस्पर पवित्र आत्मा म्हाका प्रेरण दिना गी. आमी आयकनातल्या बरी वेता. मोरी पातयेली आनी त्या प्रमाणे ती चल्ली, त्याच खातीर तिचें नांव सदैव जावं. आमकां तिच्या भुरग्यांक त्याच प्रमाणे सदैव जाय जाल्यार तिणें केल्ल्या बरेंच आमी करी जाय. हें जावन आसा दुसरें लिसांव. तिसरें लिसांव कितें गी म्हळ्यार मोरी पवित्र आत्म्यान भरलेली, त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान संतोशांच्या उमाळ्यान ती भरता. मोरी एलिझाबेथाक मेळटा आसतना एलिझाबेथान साक्ष दिली. चिंतलें जावंक पुरो मोरयेन आपूण गर्भेस्त म्हणून कोणाक गोतू ना म्हणून, पूण एलिझाबेथाक पवित्र आत्म्यान कळयलें आनी एलिझाबेथान सांगलें पवित्र आत्म्याचें उतार तूं पातयेली, सदैव जावं तुजें नांव. हें आयकलेंच मोरी संतोशाच्या उमाळ्यान भरता, संतोशाच्या उमाळ्यान भरता. हें एक सत भाव भयणीनो, तुमी आयका या आयकनासतना रावा, पातये या पातयनासतना रावा, पूण हें एक सत. पवित्र आत्मा आमकां पडटना, पवित्र आत्म्याचे अनुभव आमचे थंय येता आसतना आमच्या दोळ्यांनी दुखां बरोवन आमी कुड्डे जाता. म्हणजे तितले आमी संतोशान भरता. आमचें काळीज एक उदका बरी जावन वेता, आमचे हात पाय कामतात, तोंड वोंड समेत कामतात. कितें सांगचें सर्वेस्पराक म्हणलें आमकां कळना. हें एक सत. निजा की देव आमकां पडटना ताचो अनुभव आमच्या काळजांत भरतना आमचे दोळे दुखांनी भरतात, आमचे वोंट कामतात, जीब आलोवंक जायना, हात कामतात, हात पाय कामतात, कितें सांगचें म्हूण कळना. ती स्थिती जावंक पावली मोरयेची. कित्याक पवित्र आत्म्यान तिका पडलें, पवित्र आत्म्याचें प्रेरण तिका मेळ्ळें, पवित्र आत्म्याचो अनुभव तिका मेळ्ळो. जर तर आमकांय देवाचो अनुभव मेळ्ळा जाय जाल्यार पयल्या सुवातेर कशें मोरयेच्या कुसवांत जेजू आसलो गी, तशें आमच्या अंतस्करणांत जेजू आसूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय आनी नितीन सतान आमी वचोंक जाय. तेन्ना एक न्हय जाल्यार एका घडये पवित्र आत्मा आमकां पडटा, आमकां अनुभव मेळटा, आमकां समजना जाल्यार बरी आमी देवा कडेन मागता. न्हय आमच्या उतरांनी बगार आमचें काळीज उबारना. त्या स्थितीर पावून मोरयेन हें सुती गायन केलें. त्या सुती गायनाचो मोठो सार आमचें कितें म्हळ्यार आपूण कांयच न्हय, आपूण सोम्याची आवय म्हणलें सत वय
जाल्यार ताची चरण दासी हांव. देव जावन आसा व्हरतो, देव जावन आसा व्हरतो, ताचे मुखार रावंक हांव फावो न्हय. वो जावन आसा सारांशा पवित्रत्वान भरलेल्या मनशाचो. ताच्या मुखार हांव रावंक फावो न्हय. कशें एक हिमा गरम जाल्ल्या बरा थंड जावन वेतागी, आयस्क्रीम उदक जावन वेतागी, तशें आमचें काळीज उदक जावन वेता. हांव ना म्हणलें आमकां भोगता. न्हयच देव आसा, आपूण म्हणलें अहम म्हणलें ना. पूण अहंकारान भरल्या वेळा देव ना, अहम आसा. पळय तें कळतेपण मोरये ते आयलें. मोरी कळतेपणान भरली. आनी कितें देवाचें लक्षण तिणें सांगलें, कितें तें 3 तरांचे पवित्रत्म्याची क्रांती. पयली आसा मनीस अहंकारान भरलेले, तेच मनीस म्हूण तेच व्हड म्हूण चिंतात, ते सदां कालबाळटात म्हूण चिंतात. तांणी स्थानार आसल्यार स्थानारच आसूं जाय म्हणटात. स्थाना शिवाय तांकां सकयल देवून जे सादी जिणी जेवंकूच जायना. अहंकारान भरल्या पाड्या बरी सूम पितात आनी जायतीं ताची आलोचना आसतात. आपूण ह्या आतां हें बांदता, फाल्यां तें बांदता, तें करता, हें करता म्हणून असले मनीस सगळ्यांनी दिसतात. अलेक्झांडर आसलो, नाबुकदनेस्सर आसलो, आनीक थोडे राजकीय व्यक्ती आसले, आतांय आसात. न्हय राजकीय जिणेंत पूण संस्थांनी आसात. आपुणूच व्हड म्हूण चिंतात ते दुसऱ्यांक पळोवन तांच्या दोळ्यांक कोवळां आयल्यांत. नानगी मनीस जाले आतां आमी पळयना ओंगी आमच्या गांवांत. तसल्या मनशाचे गर्व तांच्या काळजाच्या योजनांनी देव सर्वेस्पो देव धरणी आपटिता, निसांतान करता. पळोवना गे आमी. हांवें म्हज्या भुरग्यापणान, हांव 3 वर्सांचो भुरगो आसलो, पळयलें हांवें एक कातोलीक ग्रेस्त मनीस ताचे बंदूक आसली. कोणी आयलो जाल्यार 5 व्हरतालो. बंदूक म्हळ्यार व्हडलें पळोवन पयलें मागीर आवय जाता आनी कितें जाता. तांगेर एका कोरलो आसलो. कोरलो म्हळ्यार तुमी जाणात पळय माराचो चेडो कामाक. ताका आसलो 1 मुडो तांदूळ वर्साक. तो तांदूळ ताणें दिवना. 3 वर्सां उपरांत ताणें चेड्या विचारलें, येन्ना आरी कोरले म्हजी कितें देवें आसलें दी म्हणून. परतो विचारलें. मोठ्यान सांगचें ना जाल्यार दिजे गे तुका म्हूण गेलो. ताणें लोटलें. परतून तो आयलो. ताणें लोटलें. धन्नी पडलो तो आनी तो बोब मारलो. मागीर ताका मोस सुकले, हात पाय ताचे कांपले. म्हज्या येस दोळ्यांनी पळयलें दृश्य. आज त्या कोरल्याची संतत वाडली आनी ह्या ग्रेस्त मनशाची उलपूण गेली. ताची संतत वयतेच उलपूण गेली. कोणूच ना. वय ग्रेस्तांक तांच्या अहंकाराच्या योजनांनी देव धरणीक आपटिता. हें परतून आनी परतून आमी पळयता जाल्यार आमकां समजना. आमी चिंतचें आमूच व्हड म्हणून. वय नैतीक संगतीन जाल्यार पळोवंक जाय. पावसाचो काळ आयल्या उपरांत भरतेचो काळ येता. सुकतेचो काळ आयल्या उपरांत भरतेचो काळ येता. वय दुसरें देव अहंकारांक कालतो करता, कालतांक वर्तो करता. मरी जावन आसा हाचें दृश्य हांता. हर एका मनशा थंय आमकां दिसून येता. देवाचो अनुभव आमकां मेळो जाय जाल्यार आमी काळजांत कालते जाय. हांव कोणाकी गमन करिना म्हणून हाड्ड मुखार लोटून आमी चलचें न्हय. आमच्या उतरांनी, आमच्या सुवासांनी, आमच्या दिश्टींनी, आमच्या सालींनी, आमच्या हात भोंवतना आमकां कळटा हो मनीस अहंकार घे कालतो म्हणून. वय देवा मुखार आमचो अहंकार रावना. तिसरें आर्थीक संगतीन देवान आमकां जायती दिणी दिल्यान उपकारां पडटात. जावं पयशे, जावं कितें आस इत्यादी. हांचेर आमचो वडवी न्हय. आनी ह्या हांचेर वडवी दवरून दुबळ्यांक दोणसूंचें न्हय. तांकां कितें देवें आसलें उणें करचें न्हय. इल्लें चड दिवचें, दामून दिवचें, चड दिवचें.
हें आमी समजूंक जाय. एका स्त्रिये कडेन विचारलें, ती म्हणाली आमकां कामांगार म्हणा जाय म्हणून परतून उलयताले. कित तो सांबाळ दिता गे? 4,000 दिता म्हणून. 4,000 दिताय? हय 4,000 दिताय. तुज्या दुवेक 4,000 मेळ्ळे जाल्यार तूं कामां दवरताय गी 5,000 दितात. हय ना, ती कांय काम करिना. तुज्या घरा तुजी साकरी करून 24 वरां रावना. ती 4,000 दिताय तूं? वय आमकां समजना. दुसऱ्या संगतीने आमकां राजांव आसा. ह्या संगतीने आमकां राजांव ना. आमकां राजांव ना. समतोलना दृश्टी आमकां ना. एका सुतारान आमी पळोवंक आमी सकना. आमच्या भुरग्यांनी वयर वचाचे, उंचाना रावचे, अमेरिका वचाचे, लंडना रावचे. आनी ताणें मरता म्हणून साकरी करीत जाय. ताचें भविश्यात कितें? आमचो देव वर्तो देव, दुबळ्यांक तशें ग्रेस्तांक रचलोलो देव. भाव भयणीनो, हे देव व्हडले फेस्त मोरयेचे आमी करतना मोरी आमची आवय, आमी ताची भुरगीं. बऱ्या तरान आमी पळोवंक जाय. नेवन जर निंत जाल्यार त्या स्थितीक आमी पावता. तर भाव भयणीनो, सायबिणीचें फेस्त करता, 8व्या दिसाचें नोवेन करता. मोरी आमची माय पवित्रत्म्यान बरोवन देवाक स्तुती गायन करता, होगळीक दिता. सगळ्या संवसारांत हें गायन, हें किर्तनान बोवोर्तें जावन आसा. सगळ्या संवसारांत सदांच हें म्हणटात 2000 वर्सांनी म्हणा. तर आमचें काळीजी तिच्याच प्रेरणान बरोवन दी आनी सरस्परा देवाक होगळीक दिवं पावोवन दी. आमेन. Ge Bapa undo gowanso wainda folanso folamcha vauraso gurtamcha mogaso opun ge Bapa mo kalzaso सर्वेस्पोर देवा सृष्टी रचणारा भेटयता तुका उंडो गोवांसो मनशांच्या वावरान केल्लो प्रेतुमेन दिल्लो आत्मीक पोशण जातलो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पदे दा देवपाक मानता तशें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या त्या पवित्र सभेच्या दावान सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या एकल्याच पुताच्या आवयच्या भक्तीन उडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुझ्या कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तशें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण तुजे लागीं घालतेपणी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी तीन सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवा दिन वाचुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पळयत बापा, सर्पदेदार आनी सस्नाच्या देवा, सर काळी आनी सवतय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवन जुजेच्या परबे दिसा भाग्यवन देव मायेक नित्यांकारी मरयेक आमी नमन करता आसतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणटा, वंदयता, तुजी कीर्त आमी परगडटा. आपल्या अंकारपणाची वडवी सांबाळून पवित्रत्म्याचे कृपेन ती तिच्या एकल्याच पुताची आवय जाली आनी सस्नी प्रकाश तिणें संवसाराक पंकयलो, तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दाळबा तुजी तर महिमा वाखणटात. तांचे सांगात आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचगीन तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय, उंचगीन तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर.
तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्या सुकुशेन कस्टमरान सोंसून वेच्या आदी ताणें उंडो गोतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्ने कराराचे रगात पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारावतलें हें म्हजे उडासा करात Bavarta so good purgatorio. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेकता बापा जेजूच्या मरणाचो पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजे सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका काळजांता दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगां सेवतले आमी समेस्तां पवित्रत्म्या एकठांय कर म्हणून आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अखे प्रितेमेचे विस्तारलेले तुजे पळय सवेस उडास कर आनी फ्रांस आमच्या भगवंत बापा पिटर पावलांच्या बवळी बापान सगळे ह्या जॅके वर्गा बरोबर तिका प्रितीम मोगान वाडय पुणा जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तान तुज्या परजळी मुखामोड पळोवंक फाव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता ओंकार मरिये देवाचे माये सांगाती सांजुजे तिचो पोती भाग्यवन दम दुतान सरकाळी तुका मन वल्ल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर सस्तांच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गांव आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सुरंदरच्या आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें तें आमच्या बापाचें मागणें सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्त येणे बरोवशें रयतले आमकां तुज्या उदार काकोतीन सर पातकांती सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशोर म्हण तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय राजर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्यांची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं भाव भयणीनो आतां आमी एकामेकाक शांती पाठवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणा पयल्यान ती आमी समेस्त सहभागी. सम्या तुजे भितर रावचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. तुका दिता काळीज मोचेन तुका दिता कितलो मोग मोसो केलोय म्हाका रसलोय म्हाका पोसलोय हरेक मोजो अपराध सोसलोय कोंडांतलो एदोल राखलोय मोगाक देवा तुज्या लागता काळीज मोचे तुका दिता काळीज मोचेन तुका दिता. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताच्या वयसो उडास काडून या पवित्र जेवणात आमकां वांटो घेतला ताचे वरी आमच्या सोडूनदारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलें. अंकमेची देख घेवन तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस आमकां बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयल्ल्या भुरग्यांच्या मोगाचें जिवीत जावं या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्व तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. नव्यानाचे मागणे ये भगवंती देवाचे माये आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाकणटाव आपणाकच चरण दासी म्हूण लेखल्या तुका देवान तुज्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सारूम काळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मटवाश्यांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतले. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवाले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये कोण ना तुजे परी बळे माये कतनातले औंकारी कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां दर्या सुकरा म्हूण परतले आनी तूं तांकां पावली. आतां ताका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढपातयेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येता आनी आमचे सर्व गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरता. आमचे सर त्या मरयेच्या पांयां तळ आमी दवरया.
उगडास कर हे बहुदयाळी ओंकारी मरिये तुझ्या आसऱ्याक दावल्लो तुझो आधार मागुल्लो तुझे मध्यस्थी सोडुल्लो कोणपणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकोंक ना. हे पत्येने दैरकण घेवन तुझे कडेन धांवून येता. या ओंकारीचे ओंकारी म्हजे माये तुझे कडेन येता. पातकी आनी कंतिश्ट तुझे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुझे काकुलतीन आमचे मागणे आयक आनी हांव मागता तें म्हाका दी. आमेन. आमच्यो पासर्गींच्या तुझे नांव पयस जावं तुझे राज आमकां येवन तुजी खुशी सगळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आस आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान रुमडे कृपे मुरले सुमेंद्यो सांगता श्रेम सदैव आनी सदैव फळ योसीचे जेजो. भगवंत मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याम जसो आदी तसो आतां आनी सदांच कार्मेलाच्या सुंदर राणये आम्हा पासून विनंती कर. अर्गांचे प्रार्थना ये भगवंती मरिये कार्मेल राणये आमच्या आवय तूं जावन आसता. तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेणीन तुजे बेंतीन गेल्ल्या सर्वांक कश्टान वारांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयलाय देखून तुका आमी दिनवासता. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागणेचे जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुज्या हाती आशिल्ल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. Namanar Marie Deu putace maie Anci borviance ranie Amce vorșe caie Amci mai mundacăi Am ca mogan vagăi Deu birantin vadăi Jesus sărșin pavăi Mogal putra sove अंकुर मरे आशीर्वाद दिवामका. भगवान कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे